खऱ्या अर्थान पयले फावट मांद्रे मतदारसंघातल्या जनतेक जनतेचो उमेदवार मेळ्ळो. आतापर्यंत जो मेळटालो तो भारतीय जनता पार्टीचो. पण कितलेशेच जाण म्हणजे जाणटी सुद्धा की बाबा बरें केलंय तूं रवलयता, आमकां सांगा जील बीन ना सर रवचो ना म्हणून, पार्टीन दिवंक ना म्हणजे आतां रवचोच ना, पूण तूं रवलयता बरा केलंय असं म्हाका वाड्याचेर जाणटी लोकां सांगताना म्हाका मेळटात. लक्ष्मीकांत बार्सेकर हॅज नथींग टू लूज, म्हणजे कांयच वचपाचें ना, हें एक आसाच. नंबर 2, हांवें इतको काळ दीर्घ काळ राजकारणात इतले 350 मतां घेणारो लक्ष्मीकांत, तेन्ना जर हांव हें जावंक ना, डगमगूंक ना, जाल्यार आज जो मुख्यमंत्री पदा पर्यंत पावल्लो, पक्षाच्या अध्यक्ष पदा पर्यंत पावल्लो मनीस, आणि जेचे कांयच सरकारा कडसून ना हें म्हाका करून घेवंक जाय, हें म्हाका मेळोवंक जाय, हें म्हजे कडेन खंयचीच गजाल ना आसा. त्यामुळे दबाव तंत्राक हांव भीक घालणाऱ्यांतलो न्हय. म्हजे कडेन गेले 3 दीस सकाळचो हांव 7:30 भायर सरता, ताच्या पयलीं 7 पावणे 7 असे वेगवेगळे इंडिपेंडंट उमेदवार गोंयभरांतले येवंक लागल्यात. गेले 3 दीस 3 जाण येवन गेल्यात. तांचे आग्रह आसा की हांवेंच एक इंडिपेंडंटाची टीम करची म्हणून आनी फुडें वचचें म्हणून. पूण हांवें म्हटल्यार पयलीं येवया रे, पयलीं निवडून येवचें, शिता आनी मीठ कित्याक. पूण हे फावटी मोठ्या प्रमाणात गोव्यात इंडिपेंडंट्स निवडून येतले, आणि इंडिपेंडंट निवडून येतकीर तांकां कोऑर्डिनेट करपाची जबाबदारी म्हाजेर आसतली, ती हांव प्रामाणीकपणे करतलो. जशें हांवें पक्ष हांगा उबारपाचें काम केलां, तशीच जोखमीची जबाबदारी ही आसूं शकता. बीजेपीन वयची ना न्हू, बीजेपीन वचपाचो प्रश्नच ना. बीजेपीन हे तरी लोक आसा पर्यंत ज्या लोकांनी घाण केल्ली आसा, आणि ज्या लोकांनी पक्ष पुराय बदनाम केल्लो आसा, आज यंत्रणा तांचे कडेन आसा, पयसोय तांचे कडेन आसा, त्यामुळे तांकां कांयच तें दिसना.